जेजून आमकां सगल्यांक आपोवणी दिलां आपल्या बरोबर हो वेळ सारच्याक. आमी ताका नमस्कार करया. ह्या नमस्कारांत आमचे सगळें जिवीत, भायले संबंद आनी ताचो परिणाम जो आमचे भितर जाता आनी भितरलें सगळें ताका ओपून दिवया. जशे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सगळेंच ताचे कृपेन बरोवन जेजूक ओपून दिलें, तेच भाशेन आमी ताच्या ह्या जल्माच्या दिसा ताचे बरोबर आमचें जिवीत देवाक समर्पुया. सगळीं आमची चिंतना, आमची भावना, आमच्यो आठवणी आनी ह्या आठवणींनी जे अणभव बरे आनी वायट आसा तितले जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. आमची चाल, ही चाल जेजूची वाट पत्करता की आपलेपणाचीच आसा, ती सगळी जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. आनी हातून आमकां शांती, संतोष आनी आनंद मेळटलो. देवान आमकां केन्नाच गुलामपणांत जिवंक रोचूंक ना, पूण जें गिन्यान दिलां तेंच गिन्यान देवाक ओपून ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी जाणवायेन बरोवन जेजूचे वाटेन आमी चलोंक ताणें आमचे दोळे उक्ते केल्ले आसा आनी करीत आसा. कित्याक आमकां सगळें कांय समजना, पूण भावार्थ तर आसत जाल्यार तो आमकां सगळें आमच्या जिविताचें उगडापें कोत्ता. पूण सादारणपणी आमी जेजूक चिटकोन रावत तर बाकीचें सगळें थाऱ्यार येतलें. कित्याक तोच जावन आसा आमची वाट, तोच जावन आसा आमचें जिवीत, तोच जावन आसा आमचें सोत, तोच आमकां बापायशी व्हरता. जेजू, आर्गां आनी दिनवास तुका ह्या आमच्या जिविता पासत तुवें आमकां दाखयलां तुज्या जिवितांतल्यान कशे भाशेन तूं सगलो गोत तुज्या बापायक आजीर जावन तुजें जिवीत तुज्या उतरांनी न्हय, तुज्या कोरण्यांनी न्हय, पूण बापायच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी तूं जियेतालोय. हेच भाशेन तुका चिटकोन रावन आमी म्हणूंक जाय, म्हजी उतरां न्हय, म्हजी चाल न्हय, पूण जेजूची चाल म्हजें सोबें. कित्याक तूं म्हजें सोबें आजुनूय बापायच्या मोगांत जियेताय. आनी हे बरी म्हाका तुजे उस्तुंगी बापाय बरोबर एकपण जोडून घेताय. म्हजें जिवीत
तुज्या जिवितान आकारलेले म्हाका जाय आनी हाका लागून म्हजें जिवीत तुका ह्या गायनांतल्यान समर्पित हांव. क्रिस्ताच्या ओतम्यान म्हाका पवित कर, क्रिस्ताचे कुडी मोजें तरण कर, क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या, क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. Pavit koštano म्हाका गोड करा, तूं बऱ्या जेजू शितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका. दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय, भोगता सांगाती तुका वाखाणच्या, तुजे सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय, भोगता सांगाती तुका वाखाणच्या. वय जेजू, बागेवन फ्रांसीस शेवेराच्या जल्माच्या दिसा आयज आमी तुका आमचें जिवीत सगळेंच समर्पित हांव. पूण जीं कोण आपल्या जल्माचो दीस आयज समरुमता तितल्यांकूय आमी तुज्या स्वाधीन कोत्ता. तुका तांकां तुज्या जिवितान एकवटोन हो वेळ सारूंक तुजी कृपा मागता. तुजे कृपेन तांकां सगळ्यांक बोर आनी तांचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजू तुजेंच जिवीत जावं दी. वय सुर्वेस्पुरान घोडिल्लो दीस वो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जेजू, सगळो वेळ जावन आसा तुजोच, पूण हे आनी वो गूट आमकां उगडापो कर. तूं सगळो गोताचेर आसाय,
तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा. आनी जितली आमी तुका आजीर जाता तितलें तुजें बरेंपण संवसारांत स्वर्गार तशें आमच्यान अणभवूंक जाता. आमी सगळो गो तयारीन रावता. प्रत्येक सुस्कार आमचो तुज्या एकवटांत आमी सादता. तुवें सायबा आमकां ही कृपा दिल्याय. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तुज्या जिवितान आमी बरोवन येता तें अणभवपाक. पांयांचीं बोटां आसा थंयचोतान तोकले मेरेन कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत तूं आमचे सोरशीं बरोवन येताय. आनी तुज्या जिवितान तुज्या बरेपणान तूं आमकां बोधताय. आनी आमचे भितर आहा तितलें तुजें सोबें उफेता. म्हणटच सुस्कार भायर सोडटना तुज्या नांवान तें काडूंक तूं आमकां गोठायेन बोधताय. धीर आनी आदार दिताय. आनी हातूनच जावन आसा आमचें साल्वसांव. तुजे सोरशीं आमचें सगळें आंतरीक जिवीत दवरलें म्हणटच तें नितळ निर्मळ जाता. कित्याक तूं ताचेर आशिर्वाद घालताय. आनी तुज्या आशिर्वादान आमकां सगळें बरेंपण मेळोंक लागता. तुजो स्पर्श आमचें सगळें उदीक घडटा आमच्या जिवितांतल्यानूच. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगट करात. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू तुजें नांव आमी परगटीत आसा. प्रत्येक सुस्कारांत. भणीनो आनी भावनो, हें केन्नाच आमी विसरचें न्हय. जेजूनच आमकां सांगलां म्हजें सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सोबें रिगून रावतां. ताच्या एकवटांत आमी खोलायेन आमचें जिवीत सारीत रावया. आमचें जिवीत आपलेपणाचें आसा तितलें रिकामें करीत प्रत्येक सुस्कारांतल्यान ताच्या नांवांतल्यान हे भाशेन करून ताच्या जिवितान आमी अदीक आनी अदीक बरोवन येवया. पोरसां मदें ताचीं कर्तृत्वां गाजोयात. वय कितलें बरेंपण तूं आमचे सरशीं करीत आसाय जेजू. जेन्ना वायट आमचेर कोसळटा तेन्ना तें वायट तूं आमचेर हाडिनाय, वदरूश हाडटा. आनी हे परी तुजे सुरशिलें आमकां दोशी करूंक सोदता. पूण त्याच वेळार हें आमचेर वायट कोसळलेलें आसा तें देंवचारान हाडलेलें आसा तें तुका ओपून तूं आमकां तातूंतली सुटका दितलोय. आनी आमचें जिवीत अदीक गोठायेन बक्कम करून तूं आमकां तुजे सारकी अदीक कोत्तलोय. किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओसोऱ्यांची सगळे कोडे कीर्ती गाजात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोषपुरीत जावं. आमची कूड मन आत्मो म्हणजे आमचें काळीज तुका आशेता, तुका लालेता. तुकाच अणभवूंक आमी अतीर वस्तू मदें तुकाच सोदीत आसा. जेजू तूंच म्हाका जाय.
सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मौन दवरात, दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जेजू, तुकाच आतां आमचे दोळे लावन तुजेर आमी थिरायता आनी हे परी तुजो उपकार आमचे सगळें उदीकान उदीक घडोवन येवं दी. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुतां दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव शेकांचेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. वय जेजू, तुजी पदवी चलता, पूण जितली आमी तुका तुजे कृपेन बरोवन चिटकोन रावता तेन्ना तुजी येवजण आमकां स्पश्टपणी दिसोंक लागता आनी तुज्या मार्गा वेल्यान आमी चलोंक लागता. ओजार प्रिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोरोराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. वय जेजू, तूं केन्नाच तुजो कोरार विसरोनाय. तूं विस्वाशी. आर्गां आनी दिनवास मोहिमा तुका. ताणें आब्रामा कडेन कोबलाट केल्ली, इसायासाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. आमचे दोळे ह्या वेळार जेजूचेरूच लावन ताकाच पळयत रावया आनी ताचे सुगूण आमचे सगळें घडोवन येतलें. जेजू, तुजे दोळे लावन आमी आर्गां आनी दिनवास दिता ह्या सगल्या आमच्या भयणी आनी भावांच्या जल्माच्या दिसा. पूण जायतीं जाणां जीं संकश्टांत दूख अणभवतात तितल्यांकूय आमी तुजें स्वाधीन करता. खूब जाणांक तुवें बरेपणूय दाखयलां. दिनवास वाखाणणी तुका. सिस्टर क्लेन्सी हिचें जिवीत तुका आमी समर्पिता. नाओमी, नोएमिया, आतूर, मोहम्मद हाका सगळ्या जाणांक तुजें स्वाधीन करता. जोखिना मास्करेन्हस, तिका कांकरू जाल्लो आसा. तिका तुजो स्पर्श लाय आनी आमच्या मागण्यांतल्यान तिका सुटका दी. जीं कोण बोनकोणीत विनाकारण आपलें जिवीत कितलींशीं वर्सां सादतात तांकां सुटका दी सायबा, चड करून आमच्या भाव रायनांक. जीं कोण ह्या दिसांनी कोविडाक लागून तोडफोडटात तितल्यांकूय तुजें स्वाधीन करून तूं तांकां पेकोवणी हाड, बरीं कर आनी बाकीच्यांक आमकां सगल्यांक तूं राख आनी सांबाळ.
my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh, my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh, my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh, my soul, I'll worship Your holy name. Rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh, my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh, my soul, I'll worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh, my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh, my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh, my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh, my soul, I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Lord Jesus, we thank You for the gift of this new day. We thank You, Lord, for all the favors that You have bestowed on us. You have been with us, guiding us, protecting us in good times as well as in bad times.
you have been there besides us. But many times, Lord, we are not able to recognize your presence. In a way, Lord, we see that sometimes we tend to get caught up with so many of our own worries. We tend to focus on ourselves. And the moment we do that, we tend to lose sight of you in our lives. And in a way, as we gather before you today, we ask you, Lord, to calm our minds. Allow us to spend this moment with you and to give 100% of ourselves to you. At this very moment, let us make this commitment to spend this time in complete dedication to the Lord. And in a way, let us surrender to the Lord all our troubles, all our anxieties, all that which worries us. Let us place before the Lord all the emotions and feelings that go through our mind. Feelings of happiness, joy, sorrow, anxiety, anger. Let us place them at the feet of the Lord. And as we spend this time with the Lord, let us reflect on our relationship with Him. Above all, let us introspect in how we live our lives. Can we recognize Christ in those among us? Am I able to see Jesus in my friends, in my family, in my neighbors, in the strangers whom I encounter every day? And we could also probably reflect, am I kind to all these people whom I encounter every day? Or we could reflect on how do we react to these people. In today's first reading, we see that the promise that Jesus had made to the disciples, He kept to the promise. He said once He would go, He would send the Holy Spirit, the Paraclete, who would be there to guide the disciples. And in a way, we see that when Peter and John were going to the temple, they saw a man who was handicapped. And as a result of that, when the man asked him for money, Peter said he didn't have anything. But he offered to heal the man. And this was possible only because of the power of the Holy Spirit working within Peter. And in a way, we see that each and every one of us have been given the Holy Spirit. Just as Jesus promised the disciples, He promises us too the gift of the Holy Spirit. And in a way, it is up to us whether
we are able to listen to the workings of the Spirit in our lives, or do we neglect it as we are caught up with so many worries of the world? Similarly, we see in today's Gospel, the disciples were walking on the road to Emmaus, completely shattered by the death of Jesus, and even whatever dreams that they had were completely shattered with the death of Jesus. They felt that whatever they had given up in life was in vain, because they had hoped that Jesus would be the one who would liberate them. But in a way, they had not recognized that Jesus would redeem them indeed, but not in a worldly fashion. And in a way, we see that the disciples could not comprehend the cross and the empty tomb. Similarly, in our lives, it may become difficult to understand certain workings of the Lord. But what's important is to stick with it, to have faith. In moments of troubles, these are the times when Christ reveals himself in various ways. He works through people who are around us. And that is why we see that sometimes we have persons coming into our lives and then making a difference. It is as if God puts others in our paths in order to guide us. And in a way, as we pray for the grace to be attentive, to listen to Him, and to look for the signs, Lord, we also offer to you all our other prayers and intercessions. In a way, we continue to pray for the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff, all those who toil day and night. There's also a lot of doubt concerning the vaccine. We ask you, Lord, to calm all our fears. In a way, Lord, we also ask you to bless all those who take decisions at various levels. Guide them so that all their decisions may be for the common good. We continue to pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask the Lord to bless them and give them good health of mind and body. We also pray for all those who are preparing for the exams or answering the exams. We ask the Lord to bless them so that all their hard work may bear fruit. We also pray for those who feel lost, dejected, broken, those who feel that they have no one. Lord, you be their strength and help them by being their comfort. We pray for those languishing in the home for the aged and the destitute houses. Lord, we ask you to be their comfort and their rock. We also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, in the neighborhood, in our families, and also within ourselves. And above all, we pray for ourselves. We pray for each and every one who is gathered at this moment, whether physically or virtually. We ask you, Lord, for the grace that we may recognize your workings in our lives, that we may recognize you present in our brothers and sisters,
Above all, Lord, help us to calm ourselves so that the worries of the world may not overtake us, so that we too may not be caught up with what's happening around us and miss out on the people whom we encounter in our lives. And above all, Lord, give us the grace so that we may be able to radiate your love, mercy, and compassion to those around us. जेजू, आमी जी कोण कोश्टवता तुजे सुरशी आमी आमकांच हाडटा आनी जी कोण आमचे सारकी दुयेंत आसात तितल्यांकूय तुजो हात लावन आमकां सगल्यांक बरी कर म्हणून मागता. जी कोण पिरायेंत एकसुरपण भोगतात, वय भोंवतणी इतलीं भुरगीं आसलेलीं पूण आतां कोणूच ना. पूण भितरल्यान जेजू तूं आसाय आनी तुजें सवें सगलीं रचना सगलीं जाणां तुका एकवटून रावलीं, तुका आजीर जालीं म्हणचें आनीक आमकां एकसुरपण नाच. भायल्यांत ना पूण भितरल्यान आमी सगलो जो वोर सुर्गेचो आसा आनी तो तुका एकवटून आसा तितल्याय बरोबर आमी भाग घेता. हांगसर आमकां धीर, आधार आनी गोठाय मेळटा. केन्नाच दुखान आमी आसचे ना जेन्ना आमी तुका आजीर जावंक लागता. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितोळ उदका सुरी तो म्हाका व्हरता, म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवां खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. कित्याक दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजी सुरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार आनी गोठाय दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल, म्हजें पात्र उपट भरोन ओत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दोया म्हाका मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काल करूंक म्हजें ठिकाण. जेजू, तूंच म्हाका जाय. तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय. संस्काराकितल्या व्हडट्या साश्टांगी नोमान कोता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे
घुसपटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बाबार सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वखाणुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खाते पोणा मान देऊया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडोचो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला, तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणचें फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. Jesu, mogala Jesu, di makakali, tuja kalza sarki, mogala Jesu. Mogala Jesu, di makakali, tuja kalza sarki.